कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। तुमच्या हँडीक्राफ्ट ते अप्रान मांड ना म्हटल्यार आता म्हाका दिसता 15 वर्सां जाली अप्रान मांड हो केन्ना असो जावंक नासलो। तो ह्या फावटी अप्रान मांड 2025 हो आमचो डेट ऑफ ती 31 मार्च आमच्या टील 4 एप्रील पासून हो 5 दिसाचो अप्रान मांड हो आमचो बोडगेश्वर हेजे देवाच्या हेज्या फुडल्यान तो हे जावपाचो आसा। आतां गोंय आनी जेन्ना आमी 1980तल्यान हँडीक्राफ्ट तेज्या कितलींशीं वर्सां जालीं करतात जाल्यार पॉटरी म्हणटात, बांबू क्राफ्ट, शेल क्राफ्ट अशा वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान आमचे कोकोनट क्राफ्ट अशे वेगळे वेगळे कॅटेगरीज आसात। इवन आयडल करपी लोक आसात। सो हे सगळ्यांक एक आमी एकदम तांकां पळोवना सगळ्यांक असो प्लॅटफॉर्म एकदम खंयच मेळनाशिल्लो तांकां की सगळेच जाण एका प्लॅटफॉर्माचेर येवन तांचे आर्ट फॉर्म पळोवपाक मेळटा। सो वेगळे वेगळे आर्ट पळोवपाक मेळटले। थोडे क्लोथिंगाचेर काम करतात, हय करेक्ट, थोडे पेपर आर्ट करतात, पेंटिंगांनी थोडे आसात जे आपले पेंटिंग इंटिग्रेट करून तांणी कांय आर्टिफॅक्ट्स केल्ले आसात। हे सगळ्यांचो आमकां थंय आसपाव पळोवपाक मेळटलो। आमी जशें फाटल्या वेळार अनावन्स केल्ले सरान की एक अप्रान आमचो गोवा जो एम्पोरियम आसा पणजे इनॉग्रेटरान बरे तरेन चलतात, जाचे तुमी जर पळयशात की जो बायींग जो आशिल्लो ते सेल जो आशिल्लो खूब कमी आशिल्लो, पण आमी जो इनॉग्रेट करून पब्लिसिटी करून सेल हॅज गॉन व्हेरी हाय। सेकंडली आमी 30 तारखेक पणजे बस स्टँडार जे ISBT आमचे हे आसा एम्पोरियम तो फूल फ्लेज रिनोवेट करून वी आर इनॉग्रेटिंग ऑन 30th एंड दॅट इज फुल्ली फॉर गोवन आर्टिजन्स टू कीप देअर मटेरियल एंड सेल इट। आणि जशें आमी सांगिल्लें की वी आर बायींग मटेरियल तुमच्या माध्यमांतल्यान परत सांगूं सोदता गोंयचो खंयचोय आर्टिस्ट काणकोण ते पेडण्या ताणें तो जर आपण आर्टिफॅक्ट तयार करता, हँडीक्राफ्ट्साचे आयटम तयार करता आनी तो जर आसा अवेलेबल ताणें आमकां हाडून वी आर आवटरायटली बायींग दॅट फ्रॉम हीम।